खण मालाची पावणी करपाच्या मुखेलमंत्र्याच्या निर्णयाक पुती गांवकारान येवकार दिला। खण व्यवसाय सुरू करप बरी गजाल, मात हें करतना आदल्या कामगारांक सेवेत घेवचे। आदी जी पद्दत आशिल्ली ती आपणावची, ना तर मायनिंग सुरू करपाक दिवचे ना म्हण इशारो पुती गांवकारान दिला। RDX गो खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। की आपण गोंयच्यो सगळ्यो मायनी ज्यो आसा त्यो ऑप्शन करता आनी मायनी सुरू करता। हे स्टेटमेंट म्हणजे पुती गांवकार, मायनिंग लिडर, युनियनाचे रिप्रेझेंटेटिव्स आनी मायनिंग डिपार्टमेंट हांव वेलकम करता। आनी तो स्टेटमेंट जर मायनिंग तुमी खरेंच इंटरेस्टेड आसा करतले, आतां तर एक गोष्ट सिद्ध जाली की ह्या स्टेटमेंटान सीएमाचो, कारण तातूंत एक स्टेटमेंट आसा की अमित शाह तांकां सांगलें ऑप्शन करा मायनिंग। पयर केन्ना सीएम अशें दिल्ली गेलो तेन्ना कितें डिस्कशन जालें म्हाका खबर ना, पूण त्या डिस्कशनाच्या संदर्भात अशें लक्षांत येता की ती मिटींग जातकच आयचो जो स्टेटमेंट आसा सीएमाचो, म्हणजे ताका डायरेक्टीव दिल्ली आसा सुरू करा। म्हणजे जे पुती गांवकार 2018 सांगतालो की हे केन्नाय मायनिंग सुरू करूं शकता, ते एक तर प्रूव जालें, ताका सुप्रीम कोर्ट आनी बाकीच्या पार्टी गरज ना, हें क्लियर जालें। हांव सीएमाचो स्टेटमेंट वेलकम, परत एकदा वेलकम करता। जाल्यार एक सुसायड जायत आसा, पयर सुद्दां एक महिला सुसायड जाल्या फायनान्शियल हेका, तर बेगीन मायनिंग सुरू करपाचें डिसिजन घेतलें जाल्यार परत घोशणा करूं नाका आमी 3 म्हयन्यांनी करतले, 6 म्हयन्यांनी करतले। ऑप्शन जर करता जाल्यार विदीन ए स्पेसिफायड पिरियड, जाल्यार 2 म्हयने जाल्यार विदीन दॅट पिरियड ऑप्शन करता, करा ऑप्शन। पूण ऑप्शन करता आसतना आमचे जे थंयचे पयलींचे एक्झिस्टींग वर्कर आसात, एक्झिस्टींग मायनिंग डिपेंडंट आसात, एक्झिस्टींग थंयचे जे कोण ट्रकवाले, मशिनरीवाले ज्या मायनिंगचे लिजाचेर ते काम करताले, ज्या लिजांनी तांकां नंबर आशिल्ले, म्हणजे हांगा एक सिस्टम आशिल्ली, जे मायनीचेर काम करता तांकां नंबर दिताले ट्रकांक पार्टिक्युलर, आनी त्या नंबरा प्रमाणे ते तेच मायनिंगचेर वयता, दुसऱ्या मायनिंगचेर ते वचनाचे। प्रत्येकाचे एसोसिएशन आसा, चिवगुलेचे वेगळे एसोसिएशन आहा, देप्याचे वेगळे एसोसिएशन आसा, म्हणजे आतां शेजारचे आसा, तर हे एसोसिएशन सगळे आसात। ते सगळे जे पयलीं बंद जावचे पयलीं जो स्टेटस आशिल्लो, जे मायनिंग ज्याच्या कडेन जे ट्रक जे मायनिंगचेर आसताले त्या मायनिंग लिजांचेर हे कंडिशन सरकारान घालपाक जाय, जे फाल्यां ऑप्शन जे टेंडर काडटले तातूंत हे ऑप्शन आसपाक जाय आनी हेंकां तुमी कंपल्सरी घेवपाक जाय, हो थंय क्लॉज आसपाक जाय, हो आमचो मेन डिमांड आसा। सरकाराक मेळोंक जाय न्हू पयसो, कायदेशीर लेवी घाला आनी लेवी घालून पयशे कलेक्ट करा मरे। हे कित्याक मुद्दम सांगता, ज्या क्लाउड आल्वारेसान गोवा फाउंडेशनाक ऑप्शन जायो म्हणून फायल केल्ले पेटिशन्स आनी आजुनूय तांचो डिमांड आसा की ऑप्शन इज खरें बेटर म्हणून, तोच क्लाउड आल्वारीस आज पिसुल्ल्याच्या ऑप्शन ओवराचेर सरकारा कडेन कोर्टात हायकोर्टात वयता आनी ते ऑप्शन सारके जावंक ना म्हणटा, थंय कितें तरी फिक्सिंग केला म्हणटा, बेस प्रायस दवरला म्हणटा। तर हे जर त्या ओवराक जावंक शकता जाल्यार मायन लिजाक कित्याक फिक्सिंग जावंक शकना? जे सरकाराक कितें जाय ते मेळटले म्हणजे मायन ऑप्शन इज ओनली सोल्युशन अशें लोकांक गोंयच्या जर दिसता जाय, जे कोण एंट्रीक आसा तांकां खबर ना भितरले आनी बावडे पेपरा वयल्यानूच हे करता, ते प्रॅक्टिकल थिंग वचून कांय पळोवंक ना लोकांनी, ते बावडे लोक त्रास कान कशें पडटा ते पळोवंक ना। अशा लोकांक कळपाक जाय की होच क्लाउड नॉलेज पयरचो स्टेटमेंट हांव एक्चुअली पेटिशन घालपाचो दिसलो आनी स्टेटमेंट सुद्दां केलो की हांव इंटरव्यूनी एप्लिकेशन फायल करतलो म्हणून हायकोर्ट पेटिशनाक। पूण जेन्ना ते सगळें पेटिशन वाचलें तेन्ना लक्षात येयलें की ही ते पेटिशन स्टे मेळ्ळ्या टेम्पररी, ती गव्हर्मेंटाची नाचक्की म्हणून मेळ्ळ्या, कारण गव्हर्मेंटान प्रॉपर प्रिकॉशन घेवंक ना। जेन्ना ऑप्शन काडलें त्या ऑप्शनात लूप होल्स दवरले, ग्रेडच मेन्शन करूं ना। जेन्ना ग्रेड तूं मेन्शन करूं ना तेच त्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी घेतली क्लाउड आल्वारेसाक आनी स्टे घेतली। म्हणजे ह्या सरकाराक कशें सरकार चलोवचें तें सुद्दां खबर ना।